सरकारी शाळांक बँक देवळां हांच्यांनी दत्तक घेवचें म्हूण मुखेलमंत्र्यान जें वक्तव्य केलां हातूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाता. दोतोर सावंत शिक्षण खातें चलोवपाक अपेशी थारला म्हूण गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो दुर्गदास कामत उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. आज जे मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य केलां आतांच खंय तरी एका फंक्शनाक की सरकारी स्कुलांक जे नेबरहुडांतले बँक्स किंवा NGO किंवा देवळां हांच्यांनी दत्तक घेवचे, खास करून जे स्कुलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हें अपग्रेड करपा खातीर. हातूंत कांय गजाल्यो स्पश्ट जातात. एक म्हणल्यार एज्युकेशन मिनिस्टर हॅज फेल्ड, सेकंड डिपार्टमेंट हॅज फेल्ड, थर्ड सरकारा कडेन पयशे ना डिपार्टमेंट चलोवपाक किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करपाक. हातूंत पूर्णपणे डिपार्टमेंटाक अपयश आयिल्लें आसा. आनी 2001 इतिहास जर काडून पळयशे जाल्यार 2019 डिपार्टमेंट घसरत चल्ला. मनोहर पर्रीकर ज्या वेळार एज्युकेशन मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळार डिपार्टमेंट बऱ्या तरेन चलतालें. म्हाका दिसना खंयच राजकीय इंटरफियर जातालें. एज्युकेशन डिपार्टमेंट एक अशें डिपार्टमेंट आसा खंयच पॉलिटिकल इंटरफियर जावंक जायना. पूण आज प्रचंड प्रमाणात पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जाता. बाबूश मनसुरा सुद्दां म्हाका दिसता जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळार डिपार्टमेंट बरें चलतालें 7 ते 12. सो एकंदरीत जर पळयत जाल्यार स्पश्टपण हातूंत दिसून येता की प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर. प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड एज अ फायनान्स मिनिस्टर. कारण जेन्ना अशें मुख्यमंत्र्यान वक्तव्य येता की इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपा खातीर दत्तक घेवचें, दीस क्लियरली शोज दॅट द गव्हर्मेंट हॅज बिकम बँकरप्ट. सेकंड, सरकारा कडेन डिपार्टमेंटूच चलोवंक जायना आनी पॉलिटिकल इंटरफियरन्स हे प्रचंड प्रमाणात वाडपाक लागला. मागीर एखादो जर डिपार्टमेंट फेल जाता, मुख्यमंत्री टिचरांक दोश दिता. तुमी फाटले इतिहास काडून पळयात, हेडमास्टरांक दोश दिता, स्कूल मॅनेजमेंटाक दोश दिता. सो दीस क्लियरली इंडिकेट्स टुडे स्टेटमेंट दॅट चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड एज अ एज्युकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड एज अ फायनान्स मिनिस्टर. कारण हांचे कडेन पयसो ना. आतां हे जे 8 जाण फुटून गेल्या डेव्हलपमेंटा नांवार, हांकां खंयच्यान डेव्हलपमेंटाक पयसो मेळटलो तांकां येणाऱ्या दिसांनूच कळटलें. आनी आज जे मुख्यमंत्र्यान स्टेटमेंट केला विथ रिगार्ड टू एज्युकेशन डिपार्टमेंट, म्हाका दिसता एज्युकेशनिस्ट किंवा जे शिक्षण तज्ञ आज हांच्यांनी भायर येवन उलोवपाची गरज आसा. स्पश्टपणान सांगपाची गरज आसा की पॉलिटिकल इंटरफियरन्स बंद करात. मुख्यमंत्री म्हाका दिसता इज क्लियरली ऑन अ डिस्ट्रक्शन मोड वेर इज टेकिंग एज्युकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम अँड ट्रायंग टू बरी द एज्युकेशन सिस्टम इन द स्टेट.